सकाळचे माझे नाव गुरदास नायक। आयज अकस्मात उणीर गांवांत एक सिवरेजचे चंबर खणपा खातीर शेवाळयलें म्हणजे मशीन येयलें। तें म्हाका कळ्ळें म्हणटकर हांव स्वता हॉस्पिटलांत एडमीट आयलो। हांव तात्काळ येयलो डिस्चार्ज घेवन, डॉक्टराचें परमिशन नायलें तरी हांव म्हाज्या रिस्कार येयलो आनी ते प्लांटाक आमी दवरले। जाल्यार सिवरेजचे तेंचे इंजिनियर आयले, आमी थंडपणान कितें जालें बाबा नाका हें नाका तें नाका, तर तेंच्यांनी व्हडलें व्हडलें उलयलें। तेंचे मातशें आमकां मंत्र्याचें हें सांगलें तें सांगलें, पूण आमचो लोक सगळो एकठांय येयलो। आमचो लोक मशिना फुड्यान बसलो, जो पर्यंत मशीन काडना तो पर्यंत वचना। सकाळीं आमी हांगा 10:30 वरांचेर येयल्ले मनीस, 10:30 वरांचेर आतां जालीं 5:30, आतां जालीं 5:30। म्हणजे उपास आमी एक उपास केला हे सिवरेजी खातीर, एक उपास आमी केला। आयज जो बोवाळ जालो, जे हेजिटेशन हांगा जालें, आमी उपास काडलो गेलो हांगा। आमच्यो बायलो भुरगीं सगळीं हांगा आतां कन्विन्स जाला। म्हणजे आमी जे पंचायतीन कन्स्ट्रक्शन लायसन्स इश्यू केला तेका आमी 30 दिसां भितर DOPन डेप्युटी डायरेक्टरान चॅलेंज केल्या। सो ते चॅलेंजीची आमची 22 तारखेक डेट आहा। सो आमी तांकां होच मुद्दो सांगलो की ती चॅलेंज केल्या, कोर्टान केस चलता कन्स्ट्रक्शन लायसन्साचेर। सो तुमी आतां कित्याक खणटा? तेंच्यांनी आतां सर्टन आमकां 22 तारीख मेरेन डेट दिल्या। 22 तारखेक कोर्टाचो जजमेंट कितें जावं जण ते 22 तारखे नंतरूच पायपलायन घालतले। हांव परत एकदां सांगता की आमचो विरोध आसा तो सिवरेज प्लांटाक। फक्त आमी तांकां एक प्रश्न केल्लो, जर ही ते प्लांटाक न्हू जे प्लांटाक आमी ओपोज करतात ते प्लांटाक जर ही लायन न्हू जाल्यार ही लायन वयता खंय, हेजें उत्तर तेंचे कडेन ना जालें। म्हणून आमी हांगा हेजिटेशनाक बसले आनी ते आमच्यो मागण्यो आयकोन तेंचे मशीन आमी परत धांवयले। ही पयली आनी बेजीक जीत। पुलीस फोर्स कितलो हाडलेलो? हय, तेंच्यांनी सुमारे 60 ते 70 पुलीस हाडलेले। लाठी चार्ज करपाची तयारी आशिल्ली दिसता तेंची, पूण तशें कांय घडलें ना। महेंद्र गांवकार साहेब जेन्ना DYSP, महेश गांवकार जेन्ना DYSP येयले, तेणेन बरेपणान दोनी बाजू हें केलें आनी बरो न्याय केलो आनी आमकां 22 तारीख मेरेन आमकां डेट दिल्या। आतां 22 तारखेक डिसिजन तुमी कशें कितें हें जालें तुमच्या वावरान जावना जालें जाल्यार करपाक दितले तुमी काय म्हणटा? आमचो एकूच स्टँड, आमी सिवरेज लायनीक ओपोज करिना। आमी करता तो सिवरेज प्लांट। 22 तारखेक डिसिजन जालें अथवा न जालें, पूण लायन आमी घालपाक दितले। पूण सिवरेज प्लांट आमी आमच्या गांवांत कसोच हाडपाक दिवना। जिवान जीव आसा मेरेन तरी आमी हाडपाक दिवपा ना सिवरेज प्लांट। गोंय महाराष्ट्रान विलीन करपाचो आनी तेन्ना आमच्या देशान लोकशाही आसा म्हणून खंय तरी एक ओपिनियन पोल जालो आनी त्या ओपिनियन पोलान अशें थारलें की गोंय जें आसा हें सेपरेटूच दवरचें, महाराष्ट्रान विलीन न करचें। आनी त्या ओपिनियन पोलाची याद घेवन काल जर मुख्यमंत्री मडगांवान जर एक फंक्शन सेलिब्रेट करता, फंक्शनाक एड्रेस करता, लोकशाहीन आमी आसा हें सिद्ध करून तर दाखयता, जाल्यार आयज हे उणीरचे पळय जे लोक आसा हेंची जी भावना आसा, जी ग्रामसभेनसून वयर येयल्या, तेचेर सरकार कित्याक विचार करिना हेचें स्पश्टीकरण खंय तरी सरकारान दिवपाची आवश्यकता आसा। आनी जे कोणाच्या फायद्याक लागून पळय जे हें कितें पळय चल्लां तें खंय तरी त्वरीत हस्तक्षेप करून मुख्यमंत्र्यान हितून लक्ष घालचें आनी त्वरीत हे बंद करचें। आयज अशे बेकायदेशीर वचात ते प्रोजेक्ट सगळे कडेन सरकार हाडपाक लागलेले आसा, सबंद गोंयभर। एका वाटेन काही आमदार BJPचे उलयता की आमकां ट्युरिजम जाय, ट्युरिजम गोंयान येवपाची परिस्थिती उरलेली ना। पणजे, फोंडा, जो मडगांव, मागीर आमचे कुट्टाळी, हे सगळे भाग आयज रस्ते फोडून वायट परिस्थितीन दवरलेले आसा। सगळे कडेन वयता ते डस्ट पॉल्युशन गोंयान आमकां पळोवपाक मेळटा आनी इतली तरी वायट तरेन गोंयची सगळ्या तरी पॉल्युशनाचे अशे एक समस्या निर्माण करून आयज खंय तरी हे जे गांव सुशागाद आसा बारीक त्या गांवांनी एक अराजकता अशी माजोवपाचो जो प्रयत्न पळय चल्ला हो खंय तरी त्वरीत थांबोवपाक जावो। आनी जो पर्यंत ह्या लोकांक न्याय मेळचो ना तो पर्यंत आमी तेंच्या वांगडा आसतले। कायदेशीर कितें पळय बाबी आसा त्यो हांव तांकां काही वेळान सांगतलो, तेंच्यांनी तेचेर विचार करचो जरूर आनी कायदेशीर मार्गान फुडें वयचें। आनी आमची पुलिसांकूय विनंती आहा की सरकार किंवा आनी कोण तरी वयले सांगता म्हणून खंय तरी बळजबरी करचें न्हू। पुलिसांनी आपल्या कायद्यान रावचें आनी जे लोकशाहीन पळय लोक आपले विचार मांडपाक सोदता तांकां ते मांडपाक दिवचे।
करता कारण आज तुम्ही जी लढाई तुम्ही आज उभे रावले फाटल्या फावट जेन्ना हांव मिटिंगेक गेल्ले तेन्नाच हांवें तुमकां सांगलें तुमी जर एकठांय आसत जाल्यार कोणूच तुमकां कांयच करूंक शकपाना आनी स्पेशली हांवें बायलांक उलो मारलेलो तुमी ह्या आंदोलनान फुडें रावात आनी विजय हो तुमचोच जातलो आनी आज हे सिद्ध जाल्लें आसा आनी आज जो लोकांनी आपलो पावर दाखयलो हितूरूच लोकशाहीचो आज खंय तरी विजय जाल्लो आसा आनी हे जे सुदीन ढवळीकर जे आता सबंद गोंयान एक त्याने चित्र निर्माण केला की मडकय मतदारसंघात म्हणजे जे आपूण सांगता आपली हुकुमशाही ह्या मडकय मतदारसंघात चलता तेका आज खंय तरी ह्या उणीकरांनी शेत दिल्लो आसा आणि हेजे फुडें हे पयले पावल आसा फ्रीडम मुवमेंट म्हणटा तसो हो मडकयन जाल्लो आसा आणि सरकाराक हांव सांगूंक सोदतां फायनली सरकार म्हटलें हें आमकां लोकांक जाय तेच जातलें लोकांक जर नाका जाल्यार खंयचेच गोष्ट आसा ते लोकांच्या माथ्यार हे थापूंक शकपाना हेंकां जेंकां आमी निवडून दिल्या तेणी आपल्या मर्यादेन रावचे हो आज तांकां मेसेज आमी दिवंक सोदता आनी STP प्लांट हो हांगा जावकूच जायना कारण सबंद उणीर गांव हो इको सेन्सिटीव झोन आसा सो हेजो तुमी लक्षात घेवचो टेक्निकली हांगा हो प्लांट म्हणटा तो फिजिबल ना तेन्ना हांव तुमकां सांगूंक सोदतां मनोहर पर्रीकाराकूय सांगूंक सोदतां तूं एक गोंय आज जे गोंयान चलयला बेगीतल्या बेगीन सगळें बंद कर एकदा जर गोंयकार उठले जाल्यार तुमी खंय आसतले ते तुमकां सुद्दां कळपाचें ना मोबाईल सुदिनान सांगलेलें आनी ते टायमार एक्झिक्युटीव इंजिनियरान सांगलेलें की गावण्या इज द सुटेबल प्लेस म्हणून टेक्निकल इन्स्पेक्शन जालें सगळें जालें लोकांनी त्या टायमार ओपोज केलो जाल्यार तो प्लांट उणीर कित्याक जर गावणेच्या लोकांक समजा तो प्लांट बरो न्हू म्हणून जाल्यार उणी वयलो प्लांट कित्याक शिफ्ट जावपाक शकना हो आमचो प्रश्न हो प्रश्न आमचो मिनिस्टराक कन्सर्न मिनिस्टराक जर आमकां आतां हें करपा जाय काम जाल्यार कोण तुमी हाडयता आमकां आमच्या गांवांत आमचो प्रश्न सर एक कशें आसा जेन्ना लोकांनी अपोज केले न्ही शिफ्ट करा म्हणून तेणे एश्युरन्स दिल्यार शिफ्ट करता हांगसर ना तूं बांदोडे तुगेर घरा गावली आमी जाले तुमची जोरां जाली आमी आवाज जाली तुमचें काम चालू करा हेच आमी सकाळच्यान होच विशय पळय ही थारा पळय 22 तुमची जी आसा ती प्लांटाच्या हेच्या बाबतीतची आसा नेटवर्क आमी मागला कितें आमी आजुनूय तेच म्हणटा आमी 22 आनी व्हडले दीस न्हू कन्फ्यूज कर नाका आमकां एक मिनिट तुमची ही लायन आसा न्हू तू फाल्यां म्हाका बरोवन दिता ही लायन त्या प्लांटाक म्हणून आतां रायटींग दिता ऑफिसर तूं बरोवन दिता आमी हितून गेले केले कन्फ्युजन जालें कितें एक्झॅक्टली लोकांक काही लोक जे आसा हांगसर गांवांत लोक आसता ते लोक कित्याक कितें करता आनी तशीच गोश्ट मडकय बांदोडे ह्या पंचायतींत उणीर ह्या भागांत जाल्या सगळ्यांत म्हत्वाचो भाग जो आसा आमी थंय सिवरेज सिस्टम करता आनी थंय आमी पायपलायन घालता पायपलायनीक आमचे कडेन सगळ्याच्यो LOC आसा आनी त्यो LOC घेवन आमी रस्त्यार पायपलायन घालता तांणी जे चॅलेंज केलां कोर्टान ते प्लांटाचेर चॅलेंज केलां प्लांट एकी कडेन आसा पायपलायन एकी कडेन आसा फाल्यां सकाळीं प्लांट जरी फाल्यां स्टे मेळ्ळो पायपलायन ही घालपाकूच जाय प्लांट जर दुसरे कडेन शिफ्ट केलो जाल्यार पायपलायन ही घालपाकूच जाय हे तांच्या लक्षांत येना आनी ह्या खातीर कितें करपा खातीर तांकां काही लोक प्रवृत्त करता आनी ताचे पसून हे सगळें बिगडटा हांवें सगळीं ह्या डिपार्टमेंटान जो सिवरेज डिपार्टमेंट आसा ताणें सगळी LOC सगळ्याच्यो घेतिल्ल्यो आसा पोल्युशन बोर्डाच्यो LOC घेतिल्ल्यो आसा आनी तें काम सुरळीत गव्हर्मेंटाचें काम आसा प्रायवेट काम न्हय तें गव्हर्मेंट करता आनी गव्हर्मेंटाचें काम आडोवप हें बरोबर न्हय तांणी योग्य फोरमार येवन डिस्कशन करपाक जाय ना जाल्यार तांकां तें डिस्कशन तांचे कडेन जायना आसत आनी तें जर तांकां मान्य ना जाल्यार तांणी आंदोलन करचे पेक्षा ताजेर स्टे हाडची जेणे करून कोर्टान जर स्टे हाडली जाल्यार गोश्ट वेगळी आसता